जीएसटी लागू जालो तरी फाटले 4 महिने रेस्टॉरंटांनी टॅरिफ देवले ना. 12 आणि 18% जीएसटीच्या नावान रेस्टॉरंटवाल्यांनी बिलाचेर टॅक्स हांगचो थंय करून टॅरिफ हालयले ना. एसी नॉन एसी रेस्टॉरंटां गिरायकांक इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो लाव दिनाशिल्ली. ताका लागून जीएसटी लागू जावनूय रेस्टॉरंटांनी खाण जेवणाचे टॅरिफ देवंक नाशिल्ले. आता तशें ना. जीएसटी मंडळान आता सगळ्याच रेस्टॉरंटांक 5% स्लॅबा खाला हाडल्यात. नवो टॅक्स रेट आज सावन लागू. आता फक्त 50 लक्झरी वस्तूंचेरूच 28% जीएसटी लागू आसतलो. उरिल्ल्यो 28% जीएसटी आशिल्ल्यो एकूण 177 वस्तू 18 आणि 12% हाडल्यो. दिसपट्टे उपेगात येवपी कांय आयटम 28 वेल्यान 18 हाडल्यात. हे आयटम आता सवाय च्युइंगम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पावडर, मार्बल अँड ग्रॅनाइट, डेंटल हायजीन उत्पादनां, पॉलिश आणि क्रीम, सॅनिटरी वेअर, लेदराचे कपडे, आर्टिफिशियल फर, विक्स, कुकर, स्टोव, आफ्टर शेव, डिओड्रंट, डिटर्जंट आणि वॉशिंग पावडर, रेझर्स आणि ब्लेड्स, कटलरी, स्टोरेज वॉटर हीटर, बॅटरीज, गॉगल, मनगटी घड्याळ आणि मॅट्रेसीस. कांय लक्झरी वस्तूंक जीएसटीच्या 28% स्लॅबातच दवरला. तांचे मोल हालचे ना. हातून पान मसाला, एरेटेड वॉटर अँड ब्युरेज, सिगारेट, तंबाखू उत्पादनां, सिमेंट, पेंट, परफ्यूम, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, व्हॅक्यूम क्लिनर, मोटारी आणि टू व्हीलर, एअरक्राफ्ट आणि याच. हातूंतली नित्याची म्हत्वाची गजाल ती रेस्टॉरंटांची. जीएसटीचे आदी 14% सर्व्हिस टॅक्साच्या स्लॅबात आशिल्ली एसी नॉन एसी रेस्टॉरंटां आता सरसकट 5% टॅक्सा खाला. त्या शिवाय म्हयन्याळी रिटर्न फायनल करपाच्यो कटकटी नात. गिरायकांक इनपूट क्रेडिटाचो लाव दिनासतना रेस्टॉरंटवाल्यांनी 4 म्हयने काडले. आता मात रेस्टॉरंटांनी मेन्यूचे टॅरिफ देवले ना जाल्यार एक्शन. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.